गोंयांत 5 वाघांचे अस्तित्व दाखोवपी वाघ जनगणनेच्या अहवालाचेर देवया राणेन दुबाव घेतला। आम्ही त्याच वाठारात रावतात, आमकां एकय वाघ दिश्टी पडलो ना, देवया राणे सांगता। आयकात तिका। जी घाल्या न्ही आतां ती पळोवची पडटली ती कितली खरी आनी कितली खोटी ती, कित्याक आतां त्या सायडीन कर्नाटका म्हणटा आमचे टायगर्स आर मोर दॅन मध्य प्रदेश आनी हें तशें कशें जावपाक शकता। ती सर्वे सारकी न्ही म्हणटा, बिकॉज इफ यू सी द सर्वे मध्य प्रदेशान चड टायगर्स आसा बट कर्नाटका इज नॉट अग्रींग टू इट। सो द सेम वे तांची हे जे सेन्सस केला ते सारके कशें केलां, कोणें केलां, कोणाक खबर आसा सारकें ते खरे टायगर आसा। आमकां काय एक पसून टायगर दिश्टी पडना, आमी त्याच भागाची मनशां। सो आतां ते म्हणटात 5 टायगर आसा म्हणून, पूण आमकां तरी कांय दिश्टी पडूना। ह्या दिसांनी तरी टायगर्सच ना। ते मदीं ड्युरींग कोवीड टायम एक दोनदा केन्ना when it was passing from one side to the other तेन्ना ट्रॅपान दिश्टी पडिल्ले, पण थंय अशे टायगर स्थानीक रावन अरावंड दॅट एरिया तरी आजून तरी दिश्टीच पडूना आमकां। ह्या दिसांनी तर कांय एक्टिविटीच ना टायगराची। आतां कितलो तेंप जालो, कितली वर्सां जालीं दिसता म्हाका। मिसगायड करता म्हणटा तुमी? ऑफकोर्स मिसगायड करता। जे लोकांक पळय टायगर रिजर्व करपा आसा ते कितेंय तरी उलयतले आनी म्हणटलेच। थोडे लोक म्हणटात, स्थानिकच लोक जो उलयता की फक्त 6 घरां डिस्प्लेस जातली म्हणून। हाव कॅन इट बी? सगळे सँक्च्युरी जेन्ना तुमी डिक्लेअर केल्या, सँक्च्युरीन कितले लोक रावतात अजून। इवन सरावंडींग एरियाज म्हणला तांच्यानी, सँक्च्युरी प्लस सरावंडींग एरियाज। येस, सो सँक्च्युरी आसा ती सँक्च्युरी आतां सँक्च्युरी जाली न्ही, सँक्च्युरीन लोक रावताच। ताज्या भायर आतां सँक्च्युरी आतां टायगर रिजर्व जातली तेन्ना ती सँक्च्युरी टायगर रिजर्व जावपाना जातली। आनी टायगर रिजर्व म्हणटकच ताका कोर एरिया आसता, बफर एरिया आसता, इवन मोर स्ट्रिक्टर देन वॉट रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर फॉर अ सँक्च्युरी। सो ऑलरेडी आमचे कितले सगळे आमचे गांव सँक्च्युरीन आसा ऑलरेडी। आनी जो मनीस जो उलयता हांव मागता ताजे कडेन एक मिटींग घेवनी, तो केरी गांवाचोच मनीस, सो ताका एक मिटींग घेवनी केरी गांवान लोकां बरोबर, आनी मागीर पळोवया कितें लोक ताका उतर दिता ते। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।